दुसरो राजा आवेसवर 20. हेजिक्याक असो रोग आयलो कितें तो आतां मोरोंक पावलो. आमोसाचो पूत आयजाया देवाचो प्रॉदी तेज्या लागीं वचोन सोरेसूर तुका अशें म्हणटा तुजे घोराण्यांक, जें कितें करूंक जाय पळय तें सारकें कर, कित्याक तूं आतां वाचचो ना, आतां मोत्तलोय. मागीर ताणें आपल्याचें तोंड वणटीक केलें. सोर्वेस्परा कोणें हे भाशेन ताणें मागणें केलें, हांव विनवणी कोत्ता, तूं म्हाजो उगडास कर. हांव स्वतान आनी प्रमाणीकपणान तुज्या मुखार सदांच हांव चल्लां, आनी जें तुका पळय बरें दिसता पळय तेंच हांव तें सदांच करीत आयलां. आनी हेजिकाया फुगार जावन थंयसर रडलो वडपांच. आनी तुजे पुर्वजांचो पळय दावीद अशें थिंगासर अशें म्हणटा, हांवें तुजे मागणी आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयलां. हांव तुका आतां बरो कोत्ता आनी तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वच. तूं तो सोदतलो. असल्या ओत्मीक बापायक जल्मला मनसे. मनसे ताचो एकदम बरो आत्मीक बापूय. तो एक व्हडलो राजा आसलो आनी ताचे कडून जल्म घेतला मनशेन. त्या बापाय भाशेन ताणें जिवंक जाय आसलें पूण तिंगा ना. ताजे परीत तो जियेता. एके वाटेन बापूय पळय मागणें करून जें घडोंक ना तें पळय तें घडोंक ना तशें केलें, पूण हिंगा पूत त्याच सुवातेचेर तोच अधिकार मेळोन वायट कामां तो कोत्ता, वायट जिवीत तो जियेता, आनी तितलेंच न्हय, आख्खे त्या देशाक सर्वेस्परा कडल्यान पयस वता. हो मनसे कितलो पळय खोटो अशें म्हणत जाल्यार पवित्र पुस्तकान आसा पळय दर एक पुस्तकां, राजा आनी सगळे प्रवाद्यांक तर पळयत जाल्यार जेन्ना हांव सगळें पळय तें वाचतालो पळय आनी सोजमीकाय घेवच्याक म्हाका हें गमोन आयलें. येसाया प्रवादी पळय सर्वेस्परा बरोबर उमेदीन जियेतालो. उतराची पळय सत्य उलयतालो, पातकाची पळय शिडकावणी लोकांक तो दितालो तेन्ना तसली मिनिस्ट्री करता आसतना हो मनसे तें पळोवन तेका सोंसूंक जायना. तेका सोंसूंक जावंक ना, तेका तें पसंद ना. येसायाक मारपाची ताणें कोशीश केली. ताचे कोशिशाचे ते प्रयत्नान आनी तितूंतल्यान पळय साल्वार जावच्याक येसाया एके झाडाच्या मुळान थिंगसर वचोन तो लिपलो आनी तो विशय मनशाक पळय गमलो. आनी तितून पळय झाडान भितर पळय आयजाया आसलो पळय तेका थिंगाच दवरलो. झाड वयल्यान कातरूंक लायलें. ताचे भितर आयजाया रावतालो पळय तें ताजो कुडक्यान कुडके जाले. हेंच तें हिब्रूचें पुस्तक आवेसवर 11 30 आनी 7 वडीन थिंगा बरयलां. थोडे जाणांक थिंगा फातरांनी मारले, थोड्यांक थिंगासर सतयले आनी तोर्सां दीन तांकां कातरले. असलो विशय थिंगा तो चीट बरयला पळय ताचें कारण कितें काय. आयजायाचे प्रवादी तेका थिंगा कसो कातरलो. अशें कातरला पळय कितलो खोटो मनीस तो मनसे. बापूय सारको ओत्मीक आसलो, पूत सारको खोटो. घोडेक तुमी असले परिस्थितीन आसतली म्हज्या भावा भयणांनो. तुमची आवय बापूय एकदम बरीं आसतली, पूण तुमी खोटी जाल्यान चोत्राय दोरात. हें सारकें न्हू. मनशान पळय जें पातक केलां पळय थिंगासर तें तेका सोंसूंक जावंक ना. म्हजे लागीं अधिकार आसा, म्हजे लागीं सगळें आसा, म्हाज्या आड कोणाचें येवंक जायना. ह्या भाशेन तो घमंड करतना सर्वेस्परान तेका एक मार दिलो. त्या राजवटीच्यान तेका सकला उडयलो. दुस्मन राजा आयलो आनी ताच्या राजान त्या नाकान ताच्या मुदी घालून तेका व्हरून येलो. काल पासून तो राजा आसलो आनी आयज आदार नाल्हलो जालो थिंगासर आनी बंद करून तेका घातलो. चोत्राय तुका दिला तो अधिकार. ताच्या नेटान कितेंय करीत राव, चलतलें. तुजी सोबीतकायक पळय ते आदार घेवन कितेंय चलतलें थिंगा जातलें, पूण तुजे ग्रेस्ताचे आदार घेवन कितेंय करीत राव चलतलें. असले फुटींगपणान तूं जियेता जाल्यार तूं एक दीस तुका फटतलोय. तुका खास्त पडटली. मनसे 50 आनी 5 वर्सां थिंगा राज केलें. इतलें व्हडतें राज आजून पर्यंत थिंगासर कोणेंच करूंक ना. इतलें व्हडतें भाग दिलां पळय सर्वेस्परान थिंगा बरे भशेन ताणें करूंक जाय आसलें मोगाच्यानो. तुका बरी भलायकी सर्वेस्परान दिल्या काय? तुका बरी शिर्वी सर्वेस्परान दिल्या काय? खावपाक कांय उणें ना, न्हेसपाक कांय उणें ना, रावपाक म्हणटा तें कांय उणें ना. सर्वेस्परान तुका सगळें दिलां काय? जाल्यार तूं देवाच्या दिनवासनी दिवन सर्वेस्पराचे लागीं सदां ताका आर्गां दीत जियेत राव. सर्वेस्परान दिलां पळय ती बेसांवां, सर्वेस्परान दिलां ते सगळे ते आशिर्वाद, तें सगळें घेवन तूं मागीर सर्वेस्पराचे विरुद्ध जियेत जाल्यार तुजे लागीं सगळें जें कितें आसा पळय तें सर्वेस्पर तें काडून उडयतलो. तुजी खबर पसून आसची ना. ताजो पळय पत्तो नासलो कोणाचो, मनशाचो. पूण जेन्ना तो बंद करून आसलो पळय तेन्ना कोणाचो आदार नासतलो पळय तेन्ना थिंगासर एकसरणपण आसलो. मनसे एक पावटी आपल्याच्या बापायक उडास करता. म्हजो बापूय कितलो ओत्मीक आसलो. मागण्याचो बापूय जुजारी आसलोलो. सर्वेस्पराची सेवा ताणें केली. सर्वेस्परा पासून जियेलो. असले बापाय कडेन जल्मलो हांव. कसलें खोटें जिवीत काय हांव जियेलो. इतलीं वर्सां फातकान जियेतालो पळय तो मनसे. धिम्येर रावलो, दुकां गोवंक लागलो, रडलो. बापा म्हाका तूं बक्षिशी काय, म्हजें चुचुरें करशी काय.
हांव एकदम खोटो एकदम वायट. कितलो खोटो तुमी जाणा मोगाच्यानो. व्हरत्या प्रवादेक जिवेशी ताणें मारलो. आयजाया असले पळय व्हडल्या प्रवाद्याचो पळय मारून उडयलो तसलो पातकी तो. आनी ताका बोक्षण दिवपाक ताका कितें फावो काय थिंगासोर? ना प्रितीच्यानो. पूण आमकां बोक्षण दिवपाचें आमी थिंगासोर फावो न्हू, पूण आमकां बोक्षण दिवपाचें मोन आमच्या सर्वेस्परा कडेन ताजे लागीं आसा. कितलो बरो पळय सर्वेस्पर आमचो एक पळय पातकी मनीस. आख्खे देसा लोकांक तुवें नाश केले. एक व्हडल्या प्रवादेक तुवें जिवेशी मारलो. आनी कांय जावंक नाल्या भशेन तूं म्हाजें बोक्षणें मागता. आतां तुका हांवें बोक्षणें दिवचें? ह्या भशेन सर्वेस्पर म्हणल्यार ताचें काबार जावचें. ताचो नाश जावचो. पूण जेन्ना दुकान गोंवयली जेन्ना तो रडलो सर्वेस्परान ताजे मनेसाचेर, तिका काकूट केली मनेसाचेर. मनेसा, तूं रडलाय, तुवें दुकान गोवयलाय, तुवें केला पळय तें पश्चाताप, तुजे तो अधिकार आसा तो. हांव तुका तें परतून आतां दितां. जें कितें तुवें सांडलाय पळय तें सगळें हांव परतून दितलो. प्रितीच्यानो, परतून ताणें ताका राजा केलो. परतून आतां सिंहासनाचेर बसलो हो मनसे. आनी त्या दिसा ताणें निर्णय घेतलो. सोकला पडलोलो, फाट जीब जेतालो, बिगडलोलो हांव, मोरपाचो हांव. सर्वेस्परान काकूट केली. आतां केन्नाच हांव फाटीं सरपाचो आतां आनी थिंगासोर तें तशें कोचचो ना. जिविताचे 4 दीस उरले ते सर्वेस्परा पासत जियेतलो. पवित्रपणान हांव जियेतलो. पवित्रपणान हांव राजवट चलयतलो. निर्णय घेतलो. बरी ताणें राजवट चलयली. आतां सारकें तुमी वाचात 22 वोड. ताणें आपल्या बापाय मनेसा भाशेन अशें केलें जे सर्वेस्पराच्या नोदरेन वायट आसा. पयलो मनेस कसो चल्लो? वायट चाल चलतालो. ताचें फळ कितें जालें? ताजो पूत पळय तो आमोन आसलो पळय तोय वायट चल्लो. जितल्यो मुर्त्या ताज्या बापाय मानेसेन कांतोवन केल्ली पळय तांचे मुखार थिंगासोर तो बलिदान दितालो. आनी तांची तो बोजूय कोत्तालो. जसो ताजो बापूय मनेसा सर्वेस्पराच्या ल्हानवीक जालो आनी मागीर बद्दलो पळयात. एका वेळार मनेस पातकी आसलो, पूण आतां न्हय तो. एका वेळार मनेस सारको पाड मनीस आसलो, पूण आतां ना तो. कित्याक? तो आदीन जाल्या उपरांत. जसो ताजो बापूय मनेसे आदीन जालो सर्वेस्पराच्या मुखार, त्याच भाशेन तो दीन जावंक ना. पूण आमोन आनीक अदीक खोटो जायत गेलो. मोगाच्या बापायन एक फावटी तुजो बापूय सारको नासलो, पूण आतां बरो आसा न्हू. कित्याक? सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवला म्हूण. मानून घेया माय एक फावटीन सारकी नासली, पूण आतां बरी आसा न्हू. आतां मानून घेया ती एक फावटीन तुजी ध्यान घेयनासली. आतां तुका ध्यान दिता न्हू. एका वेळाचेर तुका ती मोग करिनासली, आतां तुजो मोग कोत्ता न्हू. एका वेळाचेर तुजो बापूय मोग करिनासलो, ध्यान दिनासलो पळय, तुजो मोग करूंक ना. ताजें पियप खावप मजा करप हें सगळें आसलें. पूण तो आतां सुदरला न्हू. बदल तिका जाला न्हू. तुजे बापायक तुजे आवयक पळोवन बदल तो तुजे भितर येवंक जाय न्हू. एका वेळाचेर मनेसा पातकी मनीस आसलो आतां, पूण तो आतां बरो जाला. सेंट अगस्तीन एका वेळाचेर एकदम पातकी मनीस आसलो. एका काळार वायट आसलो, सारकोच खोटो आसलो. वेविचार करपाक नायकिणीचो तो गुलाम जाल्लो. ताचे मायन जायते रोडणी केली, जायते मागणें केलें, बापा बापा म्हज्या पुताक तूं सारको बदल. ते आवयची पळय ती रोडणी आसली दुखां पळय ती वावन वावन ती फावन खुरपेचे पळय सिंहासना कोणें पावली अशी ताणें गोवाय दिली. सुदरल्या उपरांत कसो काय तूं सुदरलोय? तूं एक पातकी मनीस आसलो जाल्यार तूं कसो सुदरलो तो विचारतोस. ताणें कितें गोवाय दिली जाणा? तुज्या आवयच्या दुखाच्या ते वावेंत ती दुखां वावन वावन जेजूच्या पळय त्या खुर्सा कडेन पावली आनी हांव आतां सुदरलो. आवय, तूं वावयता पळय तें दुखां, बापूय तूं वावयता पळय तें दुखां तुज्या भुरग्यांक सुदरायतली. आयजी आवय आपल्याच्या भुरग्यांचे थारोवणेक दुखां वोवयतात. जो बापूय आपल्याच्या भुरग्याच्या थारोवणेक दुखां वोवयता. खरेंच सांगता, म्हजो बापूय तुका ती सोनी दुखां पळयतलो. तुमच्या भुरग्यांक सर्वेस्पराचें आजीरपण म्हणल्यार स्वर्ग न्हू म्हणटा. आपल्याच्या आजीरपणान हाडून तांकां तो सुदरायतलो. तांचें जिवीत तो बरें करतलो. हें सत तुमी कितें विसरूं नाकात. सांत अगस्तिनान कितें म्हणलें जाणा? आवयचे ते दुखांनी पळय वावन वावन पळय हांव सर्वेस्पराच्या आजीरपणान पावलो. ताचे पयलीं पळय तो वेविचार करपाक तो घरालो भायर मेवतालो, पूण नायकिणी मेवना जाल्यार घरानूच शिरविदोरा सांगाता वेविचार कोत्तालो. हें ताजें जिवीत आसलें. बरो जाल्या उपरांत जिवितान बदल येयल्या उपरांत जेन्ना पळय तो थिंगासर वचून देवाचे उतर मांडटालो, एक आदली नायकीण अगस्तीन हांव तें ताका उलो मारलो.
पाटी म्हणून पळयलो कोण ती नायकीण. पाटी पळय पातोक केले पळय तीच नायकीण. हांव तें. तेन्ना अगस्तिनान कितें म्हणलें तुमी जाणां? तूंच तें. पूण हांव तो आतां तो अगस्तीन न्हय. हांव आदीन आतां जाला. म्हजे भितर आतां बदल येयला. सर्वेस्पराचो पूत हांव. म्हणल्यार ताचो अर्थ कितें? दरेक क्रिस्ती जिवितांत 2 जिवीत जियेता. कितें तें? पाटी जालां तें आनी आतांचें. फाटीं पळय तूं पातकें आसलो पूण आतां तूं पापी जावन जिवपाची गरज ना. फाटीं तूं जायते रायट करनासलो पळय आतां पूण तूं रायट करुनासतना जियोंक तुका जायना. फाटीं तुवें जायतीं रॉंग कामां केले पूण आतां तुवें तुजीं रॉंग कामां करूंक तुका जावचें ना. जरी कोण पळय क्रिस्तान आसा जाल्यार तो एक नवी रचना आदलें सगळें तें काबार जालें. तो आतां पातकी. तें सगळें पातकी आतां ताणें सोडूंक जाय. पातकी कामां ताणें सोडूंक जाय. तुजी पातकी सगल्यो संयो त्यो सोडूंक जाय. तुजें जिवीत नवें जावंक जाय हेंच तो म्हणटा. एका वेळार मानेसे पातकी आसलो पूण ताचे उपरांत तो आदीन जालो. ह्या भाशेन आदीन जाल्लो पळय ते मनशा भाशेन आमोन आदीन जावंक ना. आनी ओदीक ताणें पातो केलें. मागीर कितें घडलें? जसो ताचो बापूय मनशा सर्वेस्पराच्या आदीन जालो पळय तसो तो आदीन जावंक ना. पूण आमोन ओदीक पातकी तो जायत रावलो. ताच्याच वावड्यांनी ताच्याच विरुद्ध थिंगासो प्लान करून ताका ताच्याच घरान ताका जिवेशीं ताणें मारलो. कितलीं वर्सां? फकत 2 वर्सां. राजाचे पळय राजवडी चलोवपाचे ते अधिकार मेवल्या उपरांतूय पातकी कामां कोत्तालो आनी मागीर शेवटाक ते पळयनासतना ताच्याच वावरांनी ताका काबार केलो. मोगाच्या भावा भयणांनो, अन्याय तुजें नाश करून सोडटलें. पातकी जिवीत तुका पुरोवन दवरता. आयज जें पातकाचेर पळय तुवें भरोसो दवरला ताच्याच आदारान तूं येताय. मस्त्यो कोत्ता खोशी कोत्ता पळय चोतराय दवर. तेंच पातक तुका काबार करून सोडयतलें. आमोनाच्या पातकान ताका काबार करून उडयलो. 2 years. फकत 2 वर्सां ताणें राजवट चलयली. मारून उडयलो. मेलो. ह्या भाशेन मेल्या उपरांत आमोनाचो पूत पळय तो जोसिया 8 वर्सांचो आसतना देशाची राजवट चलोवपाचो अधिकार मेवलो. म्हज्या बापायक कित्याक मारून उडयलो? खोटो आसलो म्हणून त्या पासत. सर्वेस्पराची भिरांत नासली पळय त्या पासत. आपल्याक जाय त्या भाशेन जिला त्या पासत. त्या पासत तुज्या बापायक मारून उडयलो. जाल्यार खोटेपणान जियेत वायटपणान जियेत जाल्यार जिविताक भिरांत आसा? वय, जिविताक भिरांत आसतलीच. जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान जियोंक जाय. 8 वर्सांचो हो धाकटो भुरगो एक निर्णय घेता प्रितीच्यानो. कितें तुमी जाणा सोमया? पातके भाशेन राजवट जियेत जाल्यार सारकें न्हय न्हू तें? म्हजे जिविताचे हे 4 दीस पवित्रपणान राजवट चलोवपाची तूं म्हाका गोठाय दी सोमया. 8 वर्सांचो तो आसतना एक धाकटुलो भुरगो तो मागणें कोत्ता. बापा, राजवट चलोवपाक तूं म्हाका गोठाय दी. ताणें जें केलें पळय तें सर्वेस्पराच्या नदरेन आसा पळय ज्या वाटेन ताचो पुर्वज दावीद चलतालो ताचेर त्याच वाटेन तोय चलोंक लागलो. आनी तातूंतल्यान दावे वाटेन ना बाये वाटेन चल्लो तो भुरगो आसलो. म्हटल्यार तो त्या राजवटीच्या सिंहासनार बसतना 8 वर्सां ताका जावंक नासली. आपल्याच्या पुर्वजाच्या दाविदाक त्या सर्वेस्पराची तो सोद करूंक लागलो. एक भुरगो तो राजवट कसो चलयतलो? लोकांक ताणें कशें सांबाळूंक जाय? पातकी मनशांक कशें ताणें देवा कोणें परतून हाडूंक जाय? हें जाणा जावंक जाय जाल्यार हांवें कितें करचें? सर्वेस्पराशींच वचोंक जाय. राजवट चलोवपाक सुरू केत्ता तेन्ना 8 वर्सांचो आसलो. पूण आतां तो सर्वेस्पराची इच्छा जाणा जावन लोकांचेर राजवट चलोवंक जाय म्हणून एक कोणाकोण निर्णय घेतल्या उपरांत कितें तरी मातशें ताका ज्ञान येयल्या उपरांत म्हणल्यार 8 वर्सां. आतां 8 वर्सां तो ते राजवटीचेर बसला. ताची आतां वर्सां कितलीं? 8 + 8 16 वर्सांचो. आतां तो भुरगो कसलो निर्णय घेता? हांवें कशें जियोचें सर्वेस्पराची इच्छा आसा. जें काम म्हाका दिलां पळय तें कशें हांवें सोंपोवचें सर्वेस्पराच्या प्रमाणें. जें सर्वेस्परान म्हाका जें काम दिलां तें हांवें कशें करूंक जाय? सर्वेस्परा कडेन विचारल्यार बरें न्हू?
प्रितीच्या भाव भयणानो, आयज जें काम सर्वेस्परान तुका दिलां तें सर्वेस्परान तुका दिलां. आयज जी सेवा तूं कोत्ताय ती सर्वेस्परान तुका दिल्या. जी सर्वीस तूं कोत्ताय ती सर्वेस्परान तुका दिल्या. आयज तुजो तो कुटूंब आसा पळय तो सर्वेस्परान तुका दिला. तो कुटूंब कसो चलोवचो तें सर्वेस्परा कडेन तुवें वचून विचारचें. ती सर्वीस कशी पळय बरे भाशेन करूंक जाय ताजो आदार तुवें सर्वेस्परा कडेन घेवचो. तुजी ती सर्वीस आसत, तुजी ती मिनिस्ट्री आसत, तुजें तें बिझनस आसत, सर्वेस्परा हांवें तें कशें करचें जाणा जावंक जाय जाल्यार सर्वेस्परा कडेन वचोंक जाय. तेंच केलें जोसियान. इंग्लिशीन जोसायक म्हणटा, बापा, हांव एक भुरगो, पूण ही राजवट तुवें म्हाका दिलाय बापा. कशी हांवें राजवट चलोवची? हांवें कितें करचें? असो भुरग्यापणान हांवें कशी राजवट चलोवची? त्या भुरग्याचें पळय तें मागणें, तो भुरगो पळय तो बदल हाडूंक सोदता, हें तिनूय कोत्ता तो प्रितीच्यानो. एका भुरग्या भाशेन मागणें कोत्ता, राजवट चलयता. एक भुरगो कसो मागणें केलें, एक भुरगो कसो ताणें बदलूय हाडलो. आतां आमी त्यो वडी वाचुया. वड 3. तो भुरगोच आसलो म्हटल्यार आतां ताका ते राजवटीर बसोन ताका 8 वर्सां पुरी जावंक ना. आतां 8 वर्सां राजवटी चलयल्या उपरांत तो आतां 16 वर्सांचो जालो. ताच्या तोंडणे पिरायेन आपल्या पुर्वजांचो पळय दावीद त्या सर्वेस्पराक तो सोदूंक लागलो. कितेंय जावं, हांव आमच्या सर्वेस्पराच्या आजीरपणान वेतलों. सर्वेस्पराच्या आजीरपणान हांव दिमी मोडटलों. सर्वेस्पराच्या आजीरपणान हांव बसतलों. खरेंच म्हणल्यार हांवें कशें पळय थिंगासर राज करूंक जाय, कशें पळय थिंगासर सगळें चलोवंक जाय आनी कशें पवित्र जिवीत जिवंक जाय. सर्वेस्परा कोणाक विचारतलो. ताणें तो असो निर्णय घेतलो. तुवें असो निर्णय केन्ना घेतला काय? तुज्या मुखार तुजे बोळाकीन सुबेज थिंगा काम आसा. तुजे मुखार तुजे बोळाकीन सुबेज थिंगा आसा. तुज्या बोळाकीन सुबेज आसा पळय ती मिनिस्ट्री. तुजे बोळाकीन सुबेज आसा तुज्या मुखार ती फामिलीची जबाबदारी. हें सगळें हांवें कशें करचें सोमिया? म्हजें कशें करूंक जाता सोमिया? अशें विचारून तें जाणा जावन तूं सर्वेस्परा कडेन केन्ना गेला काय? हांवें कितें करचें सोमिया? एक आवयच्या रुपान म्हजी जबाबदारी कितें हें हांवें कितें करचें? एका बापाच्या रुपान म्हजी एक जबाबदारी भुरग्यांची आसा हें हांवें कशें करूंक जाणपाची तूं कोशिश केला काय? आयज तुज्या जिवितान एक प्रस्न आसा आनी त्या प्रॉब्लेमाचें तूं मुखामल कोत्ताय. तें कोशिश करतना तुवें केन्ना चिंतलें काय? संवसार आत्तो पत्तो जायत, पूण हें प्रॉब्लेम आसा तें हांव सर्वेस्परा कडेन वतलों. सर्वेस्परा सांगाता बसतलों. म्हज्या मुखार पळय हें जें प्रॉब्लेम आसा ताचो मुखामल कशें करूंक, तें जोयत कशें व्हरूंक म्हज्या सर्वेस्परा भाशेन बसोन हांव शिंगतलों. आतां पासून सर्वेस्पराचे थिंगासर हाजीरपणान तूं वचोन तुजे जिविताचे प्रॉब्लेम आसत वा तुजे जिविताचे क्वेश्चन आसत ताचो जबाब मेळोवन तूं बसलें काय? जोसाया बसलो. निर्णय घेता. कसलो निर्णय घेता? पातक करचेक न्हय, पियोंक आनी येडोंक न्हय, पूण पवित्र जिवीत आनी राज करपाक ताणें चिंतलें. आयज आमच्या मदें कोण आसा काय? निर्णय घेतात. कोणा पासून निर्णय घेतात? पवित्र जिवीत जिवचे खातीर हें तूं निर्णय घेता काय? पवित्र भुरग्या भाशेन जिवंक जाय. पातकी संवसार पातकी मनशां मदें पवित्रपणान हांवें जिवंक जाय. पवित्रपणाचे पळय भुरग्या भाशेन जिवंक जाय. असले पळय आदीं कोण जिवंक आसले काय? आसलो जुजे, आसलो दानियेल, आसलो जोसिया. हे सगल्यांनी तोंडणे पिरायेन निर्णय घेतलो. कितें म्हणून ताणें निर्णय घेतलो? सर्वेस्पराची भुरगीं कशें जियेतले ह्या भाशेन ताणें निर्णय घेतलो. म्हणून ताणें ते ओत्मीक थिंगासर राजवट चलयली. सर्वेस्पर तूं कोणे आयज उलयला काय? एक भुरगो तूं जाल्यार सर्वेस्परा कोणें तूं उलयता जाल्यार ती एक संय तूं दवर. एक तोंडणे पिरायेर तूं सर्वेस्परा कोणें उलयता जाल्यार तें बरें जावचें. तुका दिला पळय ती जबाबदारी तुवें मागण्या वरवीं ती बरे भाशेन करी जाल्यार तें कितलें बरें जावचें. आनी तितलेंच न्हय, तूं हूंय रावताय तुजे सरभोंवतणी जे पातक आसा पळय ते जाणा जावन तातूंत गुंतून आसतना तूं रावतलें तें कितलें बरें जावचें. आयज सोमी म्हजे लागीं उलयलाय. जायत्या विशयान सोमी म्हजे लागीं उलयला. म्हजें जिवीत हांव सारकें जेजू क्रिस्ताक सोंपोवन जिवीत भर ताचे इच्छे प्रमाणे हांव जियेतलो. मातशें तुमी तुमचे हात थिंगा दाखयात. वर्त्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, सारकें सुटावय कोणें तूं आमचे लागीं उलयलाय. जायतीं मोलादीक सोत ह्या संदेशा वरवीं आम कोणें उलयलाय. रोयला पळय ते उतराक तूं फळ दी बापा. बापूय खोटो आसत जाल्यार पुतानूय खोटो जावपाची गरज ना. हें जोसाया आमकां दाखयता. बापूय ओत्मीक आसत
आणि पृथ्वी ओत्मीक जातलो म्हणून तसलो एक रूल ना. मनुष्याच्या जिवितांत आमी पळयता जावं ते कितेंय जावं सोम्या, खोटे मनीस आमी जावचे ओ खोटेपणांतल्यान वायट सोदचे हे आमचेर आदारीत आसा. त्या पासत बापूय सारको न्हू म्हणून वायट जावपाची आमकां परवानगी ना. बापूय खोटो म्हणून म्हाका वायट जावपाची गरज ना. हें सोद जाणा जावन दर एकलो आयज. बापूय कसलो आसूं, आवय कसली आसूं, ही आमी भुरगीं आनी आमची बुद्ध करून तुका उपासना करून दया कर. आवय बापायक तूं सोमिया आयजताव एके बरे भाशेन आपल्याचे फॅमिलीक वयर काडूंक तांकां बरें आसा तें करूंक तें जियोंक तांकां भाग दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागताव बापा. आमेन. प्रभु के नाम से आप सबको शलोम। मेरा नाम रानी है। हमारा मिडिल क्लास का परिवार है। मेरे माता पिता बहुत मेहनत से मुझे बीएससी नर्सिंग पढ़ाई करवाए। बहुत आनंद से रहने वाले हमारे परिवार में शैतान गड़बड़ियाँ पैदा किया। भयानक HIV बीमारी होने से जिसके कारण मेरे माता पिता ही नहीं मेरी बहन भी मर गई। एक साथ ही हमारे परिवार में भयानक संकट छा गया। इतने दिनों तक हमारे परिवार के साथ अच्छी संगति रखने वालों का असली रूप बाहर प्रकट हुआ। बहुत से अपमान और निंदाओं के साथ, निराशा और हताश के साथ मैं अपना जीवन बिताती थी। मैं बीएससी नर्सिंग पूरी करके एक हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के रूप में ज्वाइन हुई। हॉस्टल में रहकर मैं अपनी नौकरी करती थी, ऐसे अपने जीवन बिताती थी। मेरा कोई अपना नहीं था। लक्ष्य और उद्देश्य के बिना एकांत के जीवन में बहुत दुखी होती थी। ठीक उसी समय में मेरे रूममेट एक सहेली मुझे कलवरी टेम्पल आह्वान की। उस दिन सतीश भैया, जिनके माता पिता नहीं है, उनके विषय में प्रचार किए। आपके जीवन में आई हुई असफलता और आपका पराजय, आपकी हार आपको और आपके परिवार को, आपके भविष्य को, आपके सपनों को सब कुछ बर्बाद कर दिया है क्या? कृपया ध्यान दीजिए, बाइबल में बहुत से लोग कष्टों में से होकर गए, बीमारियों में से गए, दुखों में से होकर गए। लेकिन उन बीमारियों में, दुखों में, कष्टों में से होकर जाने से परमेश्वर पर निर्भर रहने वाले क्या किए जानते हैं? उन कष्टों में परमेश्वर के पास आए। उन बहुमूल्य परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ परमेश्वर है, ये भरोसा मेरे अंदर हुआ। उस दिन चर्च में जवानी में पवित्रता से जीना है, मेरे जीवन भर आप मेरे साथ रहिए कह के परमेश्वर से बोझ से प्रार्थना की। उस समय से चर्च आते हुए, परमेश्वर में बढ़ते हुए, परमेश्वर के निकट जीते हुए बपतिस्मा भी ले ली। एक दिन भोजन के बिना रह लूंगी, लेकिन बाइबल पढ़े बिना, प्रार्थना किए बिना मैं नहीं रह सकती। जवानी में कितनी पवित्रता से रहना है, कलवरी टेम्पल में आने के बाद सतीश जी के वचन के द्वारा मैं जान पाई। एक दिन प्रभु के दास सुसमाचार के विषय में बताए गए बातें मुझे बहुत प्रभावित किए। बहुत से गरीब लोग निर्धनता में होकर भी सुसमाचार के लिए सहायता करना गवाहियों के द्वारा मैं जान पाई। प्रभु की दास के बातें, मेरी देखी हुई गवाहियाँ, मैं क्यों नहीं कलवरी आवाज की सहायता कर सकती कह के मुझे उत्साहित किए। फरवरी 24 तारीख मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है। हर वर्ष प्रभु में मेरे पिता के मृत्यु के दिन में कलवरी आवाज की सहायता करना है, ये निर्णय मैं ली। उस तरह निर्णय लेकर अभी तक 8 बार कलवरी आवाज के द्वारा परमेश्वर के वचन को पहुंचाई। सुसमाचार के लिए सहायता करने के बाद तुरंत परमेश्वर मुझे बहुत आशीष देना शुरू किए। मेरे 11,000 के वेतन को परमेश्वर ने बढ़ाकर उसे 28,000 कर दिए। उतना ही नहीं, हर वर्ष ज्यादा मेहनत करने वालों को स्टार अवार्ड देते हैं। उस अवार्ड को लगातार 2 साल मुझे मिल सके, परमेश्वर ने ऐसी सहायता किया। एक भयानक बीमारी से मेरे परिवार के लोग मर जाने पर भी
कोई विपत्ति मेरे निकट ना आई। मुझे जीवित स्वस्थ परमेश्वर अभी तक मुझे रखा है। मेरे अपने कोई नहीं होने पर भी मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। इस आनंद से मैं जी रही हूँ। मुझे हिम्मत देने वाले वचनों को बताने वाले सतीश जी को मेरा धन्यवाद। जवानी में मेरे हाथ पकड़कर चलाने वाले, मेरे साथ रहने वाले यीशु को ही सारा आदर, सम्मान, महिमा मिलने पाए। काल्वरीचो थाळो क्रूटांनी लोक आयज पळयता। फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल। कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव? आतां तुमी मातशें आयकात। रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13। कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें। कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें। जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें। जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय। आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय। सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय। आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो। कल्वरी थाळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें कोता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात। म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा। भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाल पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी थाळ्याचो प्रोग्राम पावता। ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन। फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता। येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें। जें सत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट। तुमी एक निर्णय घेयात। जरी तर म्हजी थारोवण जालां जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां, नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला। उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताजी सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला। ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो। जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें। हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात। भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात। ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात। सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताचें थारोवण जातलें। मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय, भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार एड्रेस कल्वरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।